नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. विरोधकांचो लोकशाय प्रक्रियेचेर विश्वास ना. निकाल येतगच विरोधक ईव्हीएमाची अंतयात्रा काडटले अशें दिसतालें. निकाल येतगच तोंडाक कुलूप. नरेंद्र मोदीचो एनडीए खासदारांच्या बसकेंत इंडिया आघाडीवाल्यांक थोमणो. पोन्ने संसदेच्या हॉलांत एनडीएचे नवे खासदार आनी बीजेपीच्या मुख्यमंत्र्याची बसका. प्रधानमंत्री म्हणून मोदीच्या नावाचेर नितीश चंद्राबाबूचो शिक्को. कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर के सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है, ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, हम लोग 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन राष्ट्रपती कडेन सरकार करपाचो दावो केला. काल जाल्ले एनडीएचे बसके उपरांत जेडीयू आनी टीडीपी सयत बाकीच्या घटक पक्षांनी समर्थन पत्र दिल्ले. आज एनडीएचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतीक मेळ्ळे. आयतारा सोपूतविधी उपरांत संसदेत मोदी सरकाराचे विश्वासमत. गोंयांत फुडले 4 दीस दाट पावसाची शक्यताय. 7 ते 11 जून मेरेन गोंयच्या वेधशाळेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारें. जगलां गडगड मारून दाट पावसाचो अदमास. काणकोण, केपें, साश्टी सांग्यार दाट पावस पडपाची शिटकावणी. कारवार, अंकोलाकूय पावसान झोडून काडला. किनारपट्टीचेर म्हणजे कारवार पर्यंत जो मान्सूनचो पावस आसा तो 4 ते 5 जून दरम्यान दाखल जाल्लो. मात्र गेले 2 दिवस पावसाचो जोर नाशिल्लो. मात्र आयज शुक्रार सकाळपासून या भागात किनारपट्टी भागात पावसाचो जोर वाडिल्लो आसा. तेका लागून कारवार आनी अंकोला या भागातले किनारी भागातले जे शहरातले जे रस्ते आसा ते जलमय जाल्ले आसा. अंकोला हांगासरल्या एका अंगणवाडीत पाणी शिरिल्लें आसा. तेका लागून थंयसरल्या ज्या भुरग्यांक सुरक्षीत स्थळी तांकां हालयल्ले आसा. आनी दुसरी गोष्ट म्हटल्यार गोवा बॉर्डर ते कुंदापूर ह्या 4 पदरी नॅशनल हायवेचें काम चालू आसा. त्या नॅशनल हायवेक लागून ह्या अंगणवाडीत पाणी शिरिल्लें असल्याची तक्रार स्थानिक लोकांनी केल्ली आसा. पावसाचो जोर आसा तो फुडील 2 ते 3 दीस चालूच जातलो असो अंदाज हवामान विभागान व्यक्त केल्लो आसा. पुरोडाटा खातीर प्रमोद पोंडे. बँकांनी रिणाचे ईएमआय आसा तशें भारतीय रिझर्व्ह बँकेन रेपो रेट सेगीत 5व्या म्हयन्यांत 6.5% स्थिर दवरला. आरबीआयच्या गव्हर्नरान एमपीसीचे बसके उपरांत द्विमासीक मुद्रा धोरण जाहीर केलें. इतले मजगतीं राष्ट्रीय पावंड्यार जीएसटीची येणावळ मायात 1,73,000 कोटी, 10% वाड. गोंयांत 519 कोटी, 1% उणें. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns to the target while supporting growth. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. The inflation growth balance is moving favorably. Growth is holding firm
Inflation continues to moderate, mainly driven by the core component, which reached its lowest level in the current series. Hence, monetary policy must continue to remain disinflationary and be resolute in its commitment to aligning inflation to the target of 4% on a durable basis. Sustained price stability would set strong foundations for a period of high growth. Accordingly, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting of the MPC. The MPC also decided to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure anchoring of inflation expectations and fuller policy transmission. Real GDP growth for the current financial year 2024-25 is projected at 7.2%. Let me repeat, the GDP growth that we are now projecting for the current financial year 2024-25 is 7.2%. लोकसभेच्या वेंचणुकेत मुरगांवां आमदार संकल्पाक मतदारांनी न्हयकारला. 2027च्या वेंचणुकेत संकल्प पेन्शनर जातलो. आपाच्या अमित पालेकाराचो थोमणो. उत्तरेत मुख्यमंत्र्याच्या कदेलाक लागून खंय फुडाऱ्यांची भावूक लीड दिवंक सर्त. 2027त इंडी अलायन्स 30 सुवातो जिखता म्हणून पालेकाराचो दावो. काँग्रेसीच्या कवठणकारांनूय संकल्पाक तासलो. काल बाब संकल्प आमोणकर जो काँग्रेसच्या तिकेटीर निवडून आयलो आणि फुटून भारतीय जनता पार्टीक कित्याक गेलो ते सगळ्यांक खबर आसा. एक टेंटेड MLA आज ते मिनिस्टर करपाचे आसा म्हणून अशें आमी आयकलां. मे बी एज अ रिवॉर्ड ऑफ द कट दॅट ही इज गिविंग फ्रॉम दिस एक्सटॉर्शन इन वास्को टू द हायर ऑथॉरिटीज अँड चीफ मिनिस्टर. ज्या रंगीत लोकांक भारतीय जनता पार्टीन परत आपल्या कावेन घेतले मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन, त्या रंगीत लोकांचो साथूय भारतीय जनता पार्टी बरोबर आशिल्लो. आणि हांव जेन्ना रंगीत म्हणटा तेन्ना सगळ्यांक खबर आसा हांव कोणा बद्दल उलयता ते. अँड दॅट वॉज अबाउट सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. ताणें म्हणलें अँड इट वॉज व्हेरी डेरोगेटरीली वे ही सेड इट की अरे तो आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट आशिल्लो तो खुद आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लीड दिवपाक शकलो ना म्हणून. ज्या जाग्यांचेर आय हॅव ऑल्सो पोल्ड हायर नंबर ऑफ वोट्स आणि 2216 मतांची लीड सांताक्रुजान हांवें आमच्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्या बरोबर, आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्या बरोबर, इंडिया अलायन्साच्या कार्यकर्त्या बरोबर मिळून ही दिल्ली आसा. कारण आय एम शुअर की 2027 पयलीं म्हणजे तुका तिकेट दितली काय ना हाची शाश्वती तुका आसपाक जायना. अँड आय कॅन रायट इट डावन टुडे की ही विल बी अ पेन्शनर MLA आफ्टर 2027. खुद्द जेन्ना इतले लोक बरोबर आसतना संकल्प आमोणकर 2000च्या आसपासूच लीड दिवपाक शकलो मर्मुगांवान, हाजो अर्थ इतलोच जाता की ताका थंय नाकारला. And that is why I am saying that he is going to be a pensioner MLA in 2027. India Alliance is going to get 30 plus in 2027. Come what may, we will put this challenge up. हांगा जे कॉम्पिटिशन चालू आशिल्ले टू गेट दॅट हायेस्ट नंबर ऑफ वोट्स सो दॅट सर चीफ मिनिस्टराची खुर्ची कोणाक मेळटा काय ना ती, ते कॉम्पिटिशन विल नॉट सस्टेन इन 2027. 2027च्या 6 म्हयन्या पयलीं ह्याच जाग्याचेर परत एकदा प्रेस कॉन्फरन्स घेता आसतना आयची प्रेस कॉन्फरन्स तुका हांव याद करून दिता. मजगती काँग्रेसीचो सुनील कवठणकार म्हणटा आमदार संकल्प आमोणकारान बीजेपी वाल्यांनी बीजेपीक मतां मारली ना म्हणटा ते खंय ताच्याच भाशेन. संकल्पान काँग्रेसींतल्यान पक्षांतर करून बीजेपीत गेलो. जशें ताणें केलें तशेंच आतां मतदारांनी केलें. संकल्प उलयला ते पळयल्यार डेंगूची जळार मलेरियाच्या जळारीक लोकांचे जीव रिस्कार घाले म्हूण दोश दितात तशेंच जालें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. स्टॉक मार्केट परत नव्या विक्रमार. एक्झिट पोलांच्या नेटार लायफ टायम हायचेर गेल्ले मार्केट मंगळारा निकाला दिसा कोसळ्ळें खरें, मात फाटले 2 दीस जाले NDA सरकाराक घटक पक्षांचो घटमूट तेंको मेळत सावन सरकाराच्या स्टॅबिलिटीचेर मार्केट परत विक्रमी हायचेर. 2 दिसांत सेन्सेक्स 3000 मायज चडलो, 77,000 तेंकलो. निफ्टीत 23,500. म्हापशा गणेशपुरी दोगांक मारबडे केल्ल्याच्या केशीत फरार 3 जाणांक म्हापशा पुलिसांनी उखल्ले. शाराबासू गायकवाड, नागराज पुजारी आनी सतीश पुजारीक अटक. तिगूय दक्षिण गोंयचे म्हणून कळटा. कांय दिसां फाटीं 3 धरिल्ले. 2 जाण अजून फरार आसात. आज धरल्या त्या 3 6 दीस पुलीस कस्टडी. नमस्कार. हालींच गणेशपुरी म्हापसा हांगासर खनी हल्ला जाल्लो आसा. म्हापसा पुलिसांनी 3 जाणांक अरेस्ट केला आणि त्याच केसींतले 3 जाण फरार आसले. तांकां कालूच
म्हापसा पुलिसांनी अरेस्ट केल्ले आसा. तेंचें नांव आसा शबासूर गायकवाड, नागराज पुजारी आनी विरेश पुजारी. तांकां 3 जाणांक म्हापसा पुलिसांन अरेस्ट केल्ले आसा. आतांच तांकां म्हापशेच्या GMC कोर्टान प्रोड्यूस केल्ले. कोर्टान तांकां 6 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्ली आसा. आनी आमकां मेळटा म्हायती प्रमाणे एक एक्यूज आहा तो एक्सपॉन्डिंग आसा. म्हापसा पुलीस ताका सोदतात. स्टुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. बीजेपी फुडाऱ्यांच्या आडफटीची आनी बदनामी करपी जायरात केल्ल्या केशींत काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधीक जामीन. बेंगळुरूच्या खाशेला कोर्टान राहुलाक जामीन दिलो. बीजेपी फुडाऱ्यांची बदनामी केली म्हणून केस जाल्ली. राहुल गांधी आज सकाळीं बेंगळुरू पावलो. केस 30 जुलयाक दवरल्या. पणजे पाट्यार ज्ञानसेतू लागसार फुटपाथावेल्यो लादयो गायब. पावसांत जमनीचो अदमास येना इतलें उदक भरता. यो वच करतलो कोणूय फोंडकुलांत पडूंक शकता म्हणून थळाव्यांक धाकधूक. कितें अपकीर्त जावच्या पयलीं लादयो जाग्यार घालच्यो लोक मागता. पावसांत पणजे बस स्टँडार अदमास चुकिल्ल्यान एकलें चली फोंडकुलांत. आमी सध्या आसा पाट्यार जंय आर्ट एंड कल्चर आसा ते सगळ्यांक खबरच आसतलें की पावस जेन्ना कंटिन्यूस पडटा तेन्ना हांगासर पाट्यार उदक भरून उरता आनी तेन्ना एक सारकी हांगासर एक भिरांकूळ गजाल जावपाक शकता. ती आमी तुमकां दाखोवपाक सोदता की हांगासर जर फुटपाथाचेर जेन्ना लोक चलून येता तेन्ना तुमी हांगा पळोवंक शकता हांगासर मदींच स्लॅब ना. जर कोण डेलीचे जावं नवोच कोण तरी जर हांगासर पावसान येयत आनी हांगासर जर उदक भरलेलें आसा जाल्यार तांकां हें कळचें ना आनी हांगासर एक व्हडलो अपघात जावपाक शकता. तुमी जशें आमी तुमकां दाखयलें की मदींच एक स्लॅब ना. आतां जे डेली लोक येता तांकां तरी खबर आसतलें की बाबा हांगा मदीं स्लॅब ना पूण सायडीच्यान वचपाक जाय. पूण जेन्ना कोण नवो समजा हांगासरल्यान जर ह्या रस्त्यांच्यान वता जाल्यार उदक भरलेल्या कारणान ताका कळचें ना की हांगासर मदीं स्लॅब ना आनी हांगासर एक व्हडलो अपघात जावपाक शकता. जे म्हाका दिसता कन्सर्न जे ऑफिसर्स आसा जे ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी ह्या गजालीची नोंद घेवपाची गरज आसा की असो अपघात घडचो न्ही. कारण मागीर अपघात घडटकीच फुडें जे एक्शन जातलें ती वेगळी गजाल पूण ते अपघात जावचोच न्ही म्हणून पयलींच जर प्रिकॉशन म्हणून म्हाका दिसता वो हांगासर जो मदीं मिसींग स्लॅब आसा तो जर घातलो जाल्यार म्हाका दिसता असो अपघात जावचो ना. पणजे बस स्टँडार पयल्याच पावसाक ही परिस्थिती. सगळ्याक उदकूच उदक. ह्या उदकांतल्यान वाट काडटना हे चली पळयात. अदमास चुकलो आनी शेवटाक फोंडकुलांत पडले. वेळ बरो म्हण त्या चलयेक कांयच जालें ना. पूण पाट्यार ह्या फुटपाथीचेर चलपी कोणूय मनीस फोंडकुलांत पडल्यार ताचें कितें जायत सांगपाक जायना. पावसांत खुबशे अशे अपघात घडटाना आमी पळयल्यात आनी आयकल्यात सुद्दां. तर परतून एकदां आमी जे ऑफिसर्स आसा जे कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा तेंचे कडेन एक मागणी करता की हे जे बेगीनच्या बेगीन हांगासर जर जाता जाल्यार हो स्लॅब घालून घेवचो. कारण जशें आमी सांगलां की पाट्यार खूब उदक भरता एकदां कंटिन्यू पावस पडल्या कारणान तेन्ना लोकांक जे कोण नवे हांगासरल्यान जेन्ना क्रॉस जातले तांकां हें कळचें ना की हांगासर असो एक स्लॅब ना आनी एक व्हडलो अपघात हांगासर जावपाक शकता. स्टुडंटा खातीर पाट्या वयल्यान स्वप्नील तारी. म्हापशां खलपवाड्यार एके पोन्न्या इमारतीचो स्लॅब कोसळ्ळो. 2 मोटारी आनी 3 मोटारसायकली स्लॅबा पोंदा. गाडयांचें मोठ्या प्रमाणांत लुकसाण जालें. स्लॅबा पोंदा न्हिदिल्लो एकलो लेबर जखमी. अँब्युलन्स घडणूक सुवातेर पावता म्हणसर तो लेबर थंयसावन गायब. म्हापशा शारांतल्या पोन्न्या बिल्डिंगांची कांयच धडगत ना. ते पयलींच तेंचे हें जाल्लें बिल्डींग न्हू मातशें तें हें जाल्लें आसा ओल्ड बिल्डींग ते सो ते मातशें अशें कपचे पडटाले. सो कपचे पडून आतां ते खूब पडले फूल स्लॅबूच देंवलो. अचानक कितें जालें एक 2-4 गुणे पडले पयलीं. ते 2-4 गुणे पडना बरोबर थोडे लोक थंयसर उबे आसले ते सायडीक धांवले आनी तो ओनर आसलो पळय तो भायर येवन पळोवपाक लागलो कितें जालें काय म्हणून. थाड करून ते पडले. तेणें तितक्याच तत्परतेन तो भितर गेलो. तो भितर गेलो म्हणून सालवा. तो जर असो भायर जर बी रावता तेजेर तो गुणे बिणे पडले पडटले. आनी इंजर्ड बीन कोणाक कितें? इंजर्ड एकटो जाल्लो पूण ताका व्हेलो तेंच्यांनी. एम्बुलन्स येयला? एम्बुलन्स येयल्ली म्हणल्यार तो गेलो त्या वटेन. एम्बुलन्स ती रिटर्न गेली. ओके ओके. आनी कितको गाडयो डॅमेज जाल्ल्यो आहा? गाडयो 1, 2, 3, 4 जाल्ल्यो आहा डॅमेज. भोसले नॉलेज सिटी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनाक 10 वर्सां पुराय जालीं. कार्यकारी अध्यक्ष अच्युत सावंत भोसलेच्या मार्गदर्शन आनी फुडारपणान संस्थेन बरेपैकी येस जोडलां. फार्मासी आनी अभियांत्रिकी मळार BKC मोलाचो वावर करता. BKCची ॲडमिशनां उक्तीं. लोकांनी सहयोग दिवचो म्हणून अच्युत सावंत भोसलेचो उलो.
10 वर्ष BKC कॅम्पसला कंप्लीट आज होत आहेत आणि खूप अभिमानाची गोष्ट आहे ही. 10 वर्षाची वाटचाल ही खूप आठवणी देणारी आहे आणि माझ्या BKCसाठी आणि सिंधुदुर्गसाठी खूप अभिमानास्पद आहे. आपला हा प्रवास सावंतवाडीपासून चालू झाला आणि तो आता मुंबईपर्यंत पोहोचलेला आहे. म्हणजे माझं 14ला पहिलं कॉलेज आलं सावंतवाडीला आहे, पॉलिटेक्निक, आणि नंतर फार्मसी कॉलेज, इंटरनॅशनल स्कूल, डिग्री कॉलेज आणि मुंबईमध्ये असलेलं फार्मसी कॉलेज, असा प्रवास चालू आहे आणि असाच आमचा प्रोग्रेस पुढे चालू राहणार आहे. तर आजच्या ह्या दिवशी शुभेच्छा देण्यासाठी आलेल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक आभार. अशाच शुभेच्छा सगळ्यांच्या आमच्या पाठीशी राहू दे. अशीच हितचिंतक जे एवढे आहेत त्यांच्याकडनं अशी अपेक्षा करतो की असेच आशीर्वाद आणि असंच पाठिंबा आमच्या पाठीमागे राहू दे, जेणेकरून आमचं कॅम्प भोसले नॉलेज सिटी ही देशाभरात तिचं नाव मोठं होऊ दे. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसाईट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.